बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, कैतावन येता म्हजो आधार. सरस्परातावन येता म्हजो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सरस्परा देवातावन आमकां जाय आसलो आधार सदांच आसा म्हूण वळखून घेवन ह्या सकाळच्या वेळार त्रिएक देवाक आमी नमान करया, आराधन करया. आमचे जिवीत आमी भेटोवन दिवया. गावन गीत ए देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता. आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता. ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता. आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता. ये पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता. आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा तुका बापा, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका त्रिएका देवा. हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बापा पुता पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा, सर होगळाप मान स्तुती फावो जाल्ल्या ज्या पवित्र सन्निधानांत रावून तुझें आराधन करूंक, तुझी स्तुती गावंक, तुका वाखाणूंक आनी तुझ्या मोगाची ती वर्ती घोडसाण साकोवंक आम्हा हर एकल्यांक तुझे सरशी तूं आपयताय। सम्या तूं आमकां सांगताय, या तुम्ही म्हजे सरशी कश्टांतल्यानो आनी वाजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो। वय सम्या, तुज्या त्या उल्याक पाळो दिवन आमी तुजे सरशेंत हांव तुजे सरशी आमी येता आसतना सम्या, आमकां कोणाकच तूं पयस करिनाय, कित्याक तुवें सांगलेलें आसा, म्हजे सरशी येता कोणाकच हांव पयस करिचो ना। आयच्या ह्या नव्या दिसा सम्या परत तुज्या सरशी येवन आमचे काळीज आमचे मौन आमी तुजे थंय उबारतांव। तुजें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेतांव। तुजी दया, तुजी खाकूळ तूं आमचे थंय वर्ती जावन आसा। तुज्या मोगान तूं आमकां सदांच आरावन धरताय, कितेंच आमकां तूं उणें जावंक सोडिनाय सोम्या। आमचे संगी दीस रात रावून तूं आमकां राखताय, आमकां सांबाळताय। कुरपेवेर कुरपा तूं आमकां दिताय। हे तुजें बरेपण सोम्या ह्या सकाळच्या वेळार आमी वळखून घेवन तुका अर्घां दितांव, तुजी स्तुती आमी गातांव, तुका आमी वाखाणतांव आनी आमचें जिवीत तुका आमी नव्यान आज समर्पून दितांव। तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 आणि 9, पान संको 30 आणि 4, पेज नंबर 34, हिम नंबर ये 29। तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ
Sede Sershemeta Somia. यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ 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 मगच्या भवनो भयणीनो कीर्तन 30:4 8वी ओळ देवाचे उतर सांगता साका आनी पळया सर्वेस्पोरू कितलो स्वादीक ताका शरणा येतात ती सुभागी हर एका आराधनाच्या वेळार आमच्या समयाचे ते बरेपण तसोच वर्तो मोग साकोंक आमकां एक वर्ते आपोवणें आसा मात्र न्ही आमचे जिवी ताका समर्पण दिवच्या की तो आमकां उलो दिता तें भाग तो आमकां फोव करता कीर्तन 140:5 या कीर्तनांत 8वी ओळ सांगता सर्वेस्पोरू दयाळ आनी खाकुळदार रागार जावंक सौखास माया मोगान भरलेलो आमचो देव खरोच दयाळ आनी खाकुळदार जावन आसा ताची दया ताची खाकुळट आमचे तो सदांच दाखयता ताच्या माया मोगांत आमकां तो चलयता कीर्तन 118 पयली ओळ सांगता सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग ससनाक थकता सर्वेस्पराक आमी अर्घां दिता कित्याक ताच्या मोगांत तो आमचे ते सदांच विश्वासी जावन आसा आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी जावन आसा म्हणटा देवाचें उतर आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक पोटी आमी बाबू सक्रामेंताच्या आराधनाक येता आसतना तो विश्वासी मोग आमच्या देवाचो आमी वळखून घेता आनी ताका आमी अर्घां दिता विलापाचो ग्रंथ अवस्वर 3:22 ओळ सांगता
सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच संपना, ताच्या काकुळती केदींच अंत ना म्हणटा. हर एक सकाळी तो नवो जावन आसा. हर एका दिसा मोगाच्या भावा भयणीनो नव्यान सर्वेस्पराचो तो विश्वासी मोग आमी अनुभव करूंक, तो साकोंक सोमी आमकां आपोवणें दिवन आसा. एक सवाल मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां आमी विचारूंक जाय. जेजू म्हज्या जिविताची खरेंच धादोसकाय जाल्या गे. म्हज्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो खरो संतोष सोदून, धादोसकाय सोदून, तृप्ती सोदून हांव सबार कडेन वेता सांग पुरो. पूण एक सवाल भोव गरजेचें म्हाका आसा विचारचें दिसलें. न्ही जावन जेजू म्हज्या जिविताची धादोसकाय जाल्या गे. Am I allowing Jesus to be the deepest satisfaction of my life? आज म्हज्या जिविताची तृप्ती, जिविताचो संतोष खंयसर हांव सोदून आसा. जेजू आमकां सांगता जुवोचो वांजेल अवस्वर 6:30 वळींत, जॉन चॅप्टर 6:35, हांव सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो उंडो. हांवूच तो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जिवो उंडो. म्हजे सरशीन येता तो केदेंच भुकेवचो ना. म्हाका सत मानता तो केदेंच थानेवचो ना. कितल्या बुरब्याची उतरां सोम्याची पळय मोगाच्या भावा भयणीनो. कारण ताणें सांगली ती उतरां मात्र न्ही, खरेंच बापूय देवकरिस्तांत तो आमच्या मदें हजर जावन आमची भूक, आमची थान तो भागयता, तो थांबयता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्या सरशी आमी येता आसतना आमच्या काळजाची भूक कितें आसा, थान कितें आसा, ती हर एक ताच्या समोर आमी दवरची गरज आसा. कित्याक तो एकलो मात्र आमची थान भागोवंक शकता. जेदवा म्हज्या जिवितांत हांव मोगा खातीर भुकेता, म्हजो सोमी ताच्या विश्वासी मोगात ती गोडसाण साकोंक तो म्हाका फोव करता. जेदवा म्हज्या जिवितांत हांव शांती समाधाना खातीर आंवडेता, तोळ म्हजो सोमी म्हज्या जिविताचें शांती समाधान जाता. जेदवा म्हज्या जिवितांत हांव खरें बोक्साने जोडूंक, तशेंच बोक्साने एकामेका दिवंक अत्रेकता, तोळ तस्सो म्हजो सोमी ताची वर्ती दया, वर्ती खाकूळ तो म्हजे दाखोवन तीच दया, खाकूळ हांवें एकामेका ते वांटून घेवंक म्हाका बळवंत करता. जेदवा म्हज्या जिवितांत हांव निराश जाता, बरवसो सांचेत आसले संदर्भ म्हज्या जिवितांत उदेतात, तोळ म्हजो सोमी म्हज्या जिविताचो खरो बरवसो जावन म्हजे संगी समकता. जेदवा म्हज्या जिवितांत हांव खरो अर्थ सोदता, म्हज्या जिविताच्या हर एका घडितांनी जावंक पुरो सबारपुटी म्हाका कित्याक असले संगती म्हज्या जिवितांत घडटात, ह्या प्रत्येक जावन कश्ट, अनवरां, पिडा कित्याक येता म्हूण म्हाका समजना जाल्यार म्हजो सोमी म्हज्या जिविताचो शेवट कितें म्हणून थीर करता. हर एक रितीन मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजो सोमी म्हजी थान बगयता, म्हजी भूक तो थांबयता. आनी त्या देखून तो म्हणटा थाका शरणां येतात ती सुभागी जावन आसात. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी बाबू सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमकांच आमी सोम्याक समर्पण दिता. ताच्या शरणां येवचें म्हळ्यार आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण दिवचें. समर्पणचें म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो चिंत्या एक कोणी एक मनीस अनेका व्यक्ती मुखार आसा आनी तो वळखून घेता की ताचे ते आसचे बळ त्या मुखार आसच्या व्यक्ती मुखार कितेंच न्हय म्हणटा आसतना तो सेल्फ डिफेन्साक वचना. आपणाक हांवें कशें बचाव करचें म्हणल्या विशयान चिंतिना, पूण तो अनेकल्याचेर संपूर्ण आपलो विश्वास दवरता, पात्येनी दवरता, आपलें जिवीत
ताच्या मुखार तो दवरता. मोगाच्या भावनीनो संपूर्ण तरेन आमचे जिवीत आमी सोम्याक समर्पण दिवंक आ सोमी आमकां आपोवणें दिवन आसा. हे घडी पोर आमचे दोळे आमी तांपया. आमचे कुटुंब आमी सोम्या समोर दवरया. जावं आमच्या कुटुंबांत सबार समस्या आसात, उणेपण आसा, अस्कतकाय आसा, बरेपणी आसा, ते हर एक सोम्या समोर आमी दवरया. आमी घरचो दिसपरतो वावर आमी सोम्याक भेटोवन दिवया. आमच्या दिसपरत्या वावरांत कितें सोमी आशेता त्या रितीन आमी मुखार वचूंक जाय. कितें योजना सोम्याची आसा ती योजना जारी जावंक जाय. त्या उद्देशान आमी घरचो दिसपरतो वावर सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या बेसा प्रमाणे कितें जबाबदारी आमकां आसा ती सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या जबाबदारीन ते आमी विश्वासीपणी आमचे हर एक काम करच्याक सोम्याचो आदार मागया. कितें सकट आमच्या जिवितांत समस्या आसात, जावं बरो सलवनेचो अनुभव आसा, जावं बरो भिरांत कावजेनी आसा, आमचे काळीज घायिल्लें आसा, ह्या फुडारा विशयांत खंत आसा, बेजाराय आसा, कितेंय तें जावं ह्या विविध वायट सुवयांक वळोवंक सावन आमचे जिवीत निराशपणाच्या वाटेर वचून आसा. तर ते जिवीत आज सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या काळजांत हांवन सोम्याक आमी उलो मारया. सोम्या जेजू, म्हज्या जिवितांत कितें सक्कट घडोवन आसा तें सबार पोटी म्हाका समजना. तरी सोम्या हांव तुजेर पातयेता. सोम्या जेजू, सबार पोटी म्हज्या जिवितांत म्हाका हांवें कसली वाट धरीचे म्हूण कळना. तरी तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय म्हणून हांव बरवसता. सोम्या, म्हज्या जिवितांत सबार पोटी हांव म्हज्या अस्कतकायेन पडता. तरी सोम्या, तुज्या बळान हांव परतून उठोवंक शकता म्हणल्यार वळखून घेता. म्हज्या जिवितांत सोम्या एकसुरपण म्हाका दोसतना तूं म्हाका तुजो सांगात दिताय. म्हज्या जिविताच्या सलवणेंत तुजी दया आनी खाकूळ तूं नव्यान अनुभव करूंक सोम्या तूं म्हाका आपयताय. ह्या खातीर सोम्या आज म्हजें जिवीत हांव तुका नव्यान समर्पण दिता. सोम्या, तुजे शिवाय म्हज्या जिवितांत संतोष ना. सोम्या, तुजे शिवाय म्हज्या जिवितांत उजवाड ना. तुजे शिवाय सोम्या म्हज्या जिवितांत उल्हास ना. तुजे शिवाय म्हजें जिवीत रितें म्हूण सोम्या हांव वळखून घेता आनी म्हाकाच आज तुका हांव भेटोवन दिता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E30 पान संको 125 पेज नंबर 125 हिम नंबर E30. तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोमिया.
जीवित हेरिते तुझे शिवाय जिनिये संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उजवाड ना सोमिया जीवित हेरिते तुझे शिवाय सोम्या तू म्हणताय हवायला तांकां जिवीत मेळो म्हणून भरून ओमतो जमपान मेळो म्हूण हवायला म्हूण सोम्या तुवें म्हणला भरून ओमतो जमपान जिवीत तूं म्हाका दिवंक आशेता पदकाच्या काळोखांत वाचताना तुझे तावन पैसन जियेताना जिवितांत वाट सुकोन वेताना आयलोय सोम्या जिवीत दिवूं तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोमिया जीवित हेरिते तुझे शिवाय सोम्या तुझे उतर म्हाका दिवो जावन आसा उजवाड जावन आसा त्या उतरा मुखांत हरी एक म्हजो मतीचो काळजो सत्मसो काळोख तूं काडताय म्हजें जिवीत तूं उजवाडान भरताय तुजो मोग हांवें नव्यान साकोंक तूं म्हाका फावो करताय उतर तुझे हांव आयकताना जिणयेंतलो काळोख पळय सरताना मोग तुजो उतरां तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोमिया जीवित हेरिते तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमिया तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोमिया जीवित हेरिते तुझे शिवाय जीवित हेरिते तुझे शिवाय जीवित हेरिते तुझे शिवाय जिवीत आमचे रिते सोम्या तुझे शिवाय म्हणून आज आमी ओळखून घेवन आमचे जिवीत ताका समर्पण दिता आसतना आमची सवते सावा आमच्या काळजाचे रे कितें आसा सोम्याक आमी आज भेटोवन दिवया आमच्या मदें जल्मा दिवस चरणगरच्या आश्रमच्या भाव भयणी बसोत प्रत्येक जण आज आमी अर्घां दिता हांव तांचे बसोत मागता हांव आज 7व्या वर्साचो जल्मा दिवस संभ्रमता दलाइला मिनेझस ऑस्ट्रेलिया तावनो पीटर मेंडोन्सा कुलशेखर रोशेल डेसा तशेंच फेल्सिया आनी कॅल्विन फेर्नांडीस नवी मुंबय जल्मा दिवस संभ्रमता तांकां आयच्या दिसाचे सुभाशय पाठयता हांव देवाची मिसनार आशिर्वादां आसांचेर आमी मागता हांगासर आमकां सभास जाणांनी अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा तांकां लाभलेलें आसर बरेपणा पासत आज अर्घां दिता वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब तांकां लाभलेलें आसर बरेपणा पासत प्रत्येक जावन ब्रदर नियाराच्या पहिल्या प्रोफेशनाच्या
संदर्भार त्यार गानितात त्या वर्षी गुडा साक तशेंच कुटुंबान लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासो ते अर्गां दिता वायलेट सल्डाना सांत आंतोनी मुखार लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासो प्रीती डिसोजा कॅनडाक परमनंट रेसिडेन्सीक एप्लिकेशन दिवंक जिवना फावो जाल्ल्या पासो ते अर्गां दिता तशेंच अर्गां दिता क्लारिसा सल्डाना ग्रेसी मेंडोन्सा कुलशेकर आनी प्रमिला डी अल्मेडा तांच्या जिवितांत देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत तांचे सगळे मेळोवन आमी सोम्याक अर्गां दिवया आमकां देवान दिल्ल्या सर आशिर्वादा पासत अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू सभाजन आमकां विविध तेसावा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा तशेंच कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचो आमी उडास करून तांचे पासत ह्या वेळी मागया आज बऱ्या भलायके पासत मागणी आसा आतां आग्नेस पिंटो तशेंच जॅनेट लोबो सर वायटा विघ्नातावन देवान राखून वरच्या पासत मागणी आसा आतां निशांत केविन डिसोजा तशेंच प्रिती डिसोजा जिवनाची परमनंट रेसिडेन्सी अप्रूव जावचे पासत आज मागोवंक सांगलेलें आसा रॉबर्ट डिसोजा गोवा बऱ्या भलायके पासत संरक्षणा पासत मारियो डिसोजा इस्रायल तशेंच मारियो डिसोजा स्टेल्ला डिसोजा माहीम मुंबयाचे पासत बऱ्या भलायके पासत आनी संरक्षणा पासत तशेंच स्टेफन नाझरेत इस्रायलाच्या बऱ्या भलायके पासत आनी संरक्षणा पासत मारियो डिसोजा इस्रायल आनी मागोवंक सांगलेलें आसा आमचे सगळे आमची सवतेसावा सोम्या समोर आमी दवरया आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या आमच्या कुटुंबांत तेल्ल्या सोडास कडून ससनाचो विशय आमी मागया आज प्रत्येक सण आमी मागता हांव देवादीन सिरिल डिसोजा थाने देवादीन चार्ल्स डिसोजा देवादीन जीवन पिरेरा एम्ब्रोस पिरेरा आनी पास्कल पिंटो पुलगदात्म्या सोडास कडून आज मागोवंक सांगलेलें आसा रेखा दुबाई आनी प्रेसिल्ला आनी पिटर मागता आमी देवादीन रायमंड कास्टलिनो तिच्या जल्म दिसाच्या उडासाक तशेंच देवादीन हेनरी पॉल डिसोजा देवादीन बिरजोय जोसेफ कॅटेंजन कुवेट आनी एन वॅनेट जोसेफ कॅटेंजन कुवेट देवादीन अन्ना लोपिस होन्ना वर्तावनो देवादीन कार्मिन सिक्वेरा देवादीन रेमंड आनी अपोलिन डिसोजा केम्मन 15 वर्सां उडास करता आमी देवादीन जेम्स जुलियाना मिनेझस वलेन्शिया मँगलोर देवादीन चार्ली मस्करिनस बारकुरू कुटुंबांत अंतरल्यासो मेस्तसो उडास करता डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्यासो मारियो डिसोजा इस्रायल तशेंच पुलगदात्म्याचो उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल मागता आमी देवादीन फिलोमिना नाझरेत बांदोरू देवादीन दियोदिता बेंजामिन डिसोजा गोवा देवादीन कार्मेलिन डिसोजा गोवा देवादीन विक्टर डिसोजा निर्मार्गा देवादीन जे लुईस 70 आनी 4 वर्सां जल्माच्या संदर्भार पनियूरू देवादीन स्टेल्ला डिसोजा देवादीन लुईस डिसोजा देवादीन जिल्ल्या कुटुंबांतल्या सन्नास उडास कडून मागणी आसा आतां हेलन डिसोजा कुवेट मागता आमी देवादीन बाल्तझर लिना आनी ॲग्नेल डिमेल्लो कोटेश्वर आनी देवादीन बेबी रॉड्रिगस कारवार हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश भवार्थांचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव आमी आतां स्विकार करया
उतर तुझे ऐकूंक शेता सोम्या तुका घेवंक उलालेता वेदी सशी येव तुझ्या जेवणांक भाग घेता सोम्या तुझे तया वेग पडटा नामान सोम्या नामान तुका जेवणा तुझ्या तडकर म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मोगाच्या भावनो भगिनीनो, आज पवित्र सभा फ्रांससो भगिवंतू लुईस हाचे स्मरण करता. एक राय तो जावन आसलो जाल्यार ताका देवान एक भगिवंतपणाची ताची जिणी जिवचे भाग फावो केले. मात्र न्ही चड आनी चड दुबळ्या धाकट्यांक थंय ताचो हुस्को व्हरतो आसल्या वरवीं ताच्या रायपणार व्हरतें बरेंपण संवसाराक हाडूंक तो वावुरलो. निर्गतीक लोकांच्या बिरमोतेन तो भरिल्लो आनी जायते आस्पत्रे आनी निर्गतिकांक आश्रय ताणें उक्ते केले. दिसाक 2 पावटी तो मिसाक वेतलो खंय. एक मीस न्ही 2 मिसां तो भाग घेतलो, कित्याक सोम्या थंय चड आनी चड ताका एकवटां रावंक आशा आसली. तारीकून ताच्या एका बरपांत तो म्हणटा, महापातकांत पडच्या प्रास 6 तरांची इजा सोसूंक तयार जाया म्हणून. महापातकांत पडच्या प्रास 6 तरांची इजा सोसूंक तयार जाया. जिवितांत कसलेय कस सोसूंक हांव तयार, पूण महापातकांत हांव पडासो ना म्हणलो निर्धार ताच्या जिवितांत ताणें घेतिल्लो. भगिवंत लुईसाचें जिवीत मोगाच्या भावनीनो आमकांय समेस्तांक एक भाग्यवंत निर्मळ जिणी जियोंक प्रेरण जावं. ह्या दिशेन आमच्या जिविताचे मेटा काडूंक आज ह्या पवित्र बलिदानांत सोम्याची कृपा आमी जोडया. काळजंत हांव दूख धरतल्यांक बोगसाने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर सोम्या काकुतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय क्रिस्ता काकूतकर. क्रिस्ता काकुतकर आमचे बसोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूतकर. सोम्या काकुतकर सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भगिवंत लुईसाक संवसारी राजवटकेच्या राटावळीतावन सर्गींच्या राजाच्या महिमेक तुवें उबारलोय. ताच्या विनवणेन आमचे संवसारांतले कारभार जबाबदारीन करून तुजे ससनाचे राज सोदूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांग पावलोन तेसोलोनिकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बोवारी जमो जावचे संबंदी आमकां आमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयांत आमची मानावी ही सोम्याचो दीस येदोळूच पावला म्हणून कोणे एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान ताचें सांगलां वा बरयलां म्हूण कोणीय तुमकां सांगतीच जाल्यार तुमी एकस्परा मनांत गडबडचे न्हय वा आकांत दर्शोय न्हय. कोणीय तुमकां खंयच्याय तरान ताकाय नसे सत्राय घेया.
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांतर देवान तुमकां आपोवणें दिलां. त्या पासत भाव भयणीनो, तुमी थीर रावा आनी आमचे लागची परगटणी वा पत्रां वरवीं तुमकां मेळिल्ली संप्रदायाची शिकवण सांबाळून दवरा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कृपे वरवीं खळनांतली बुजोवन आनी उत्तम बरवसो आमकां दिल्लो देव, आमचो बाप तुमच्या काळजांत धैर्य दिवं आनी हर एका बरें करण्यात आनी बऱ्या उलोवण्यांत तुमकां थीर करूं. सर्वेश्वराचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. प्रितीमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. प्रितीमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितीम ताणें थीर केल्या ती बिलकुल आलची ना. सरपंचांची न्यायनितीकाल तो जर्ती करतलो. श्लोक. प्रितीमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सगळो संवसार आनंदू उल्हासूं अख्खो संवसार. गरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सर. फळ पिकां सवें उल्हासूं भुईंबाटा. संतोशान आलोंदोलू रुखां झाडांनी भरलेलीं रानां वनां. श्लोक. प्रितीमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. सगळी सृश्टी उल्हासूं येता त्या सुरेश्वराक. वय येता तो प्रितीमेची मुनसुबी करच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान सोमेस जनांगाच्या नितीन तो जर्ती करतलो. श्लोक. प्रितीमेची मुनसुबी करच्याक सोमी येता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते करे. मनशाच्या काळजांतलें हर एक आनी चिंतना पारखीतात आसलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे असो. मातेवा परमाने शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून मुळे हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फरिजेवानो, कपट्यानो, वर्तलावांचो, शेपिसो आनी जिऱ्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात. पूण नियमशास्त्रांतलो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दयामया आनी विश्वास तुमी सोडण्यात. ह्यो तुमी करूंकूच जाय आसलेल्यो संगती, पूण त्योय सोडच्यो न्हय. वाट व्हरतल्या कुरड्यानो किमस तुमी घालतात, पूण खरें सगळेंच गिलतात. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फरिजेवानो, कपट्यानो, कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान ती भरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान. कुरड्या फरिजेवा, कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर, तवळ तें भायल्यांनी नितळ जायत. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बगसूं पातकां आमची वाडोवपा वार्ता आमचो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या धर्म पालनांत आमकां सबार तरांचे रेगरे नियमां पाळूंक आसतात आनी ते आमी पाळटा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, रेगरे नियमां पाळटा आसतना आमी कितें चड म्हत्वाचें आसा तें विसरूंक जायना. शास्त्री फरिजेव तांच्या जिवितांत रेगरे नियमां धर्म पालनांत बऱ्या रितीन पाळटाले आनी तातूंत सक्ताचें कितें मुखार आसलें.
पुनाच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव जेजू तांचे असले ते धोरण खंडन करता, कित्याक चड म्हत्वाचे संगती धर्म पालनान कितें आसले ते तांणी विसरून सोडुल्ले. ता देखून तो कपट्यानो म्हणलो शब्द तांकां थंयसर तो गरजेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक बरयणार म्हणटा, रिलीजन इज नॉट अ मॅटर ऑफ रिच्युअल, इट इज अ मॅटर ऑफ रिलेशनशीप. म्हणून आमी आमचो संबंद देवातेय आनी पेल्यातेय खरो जिवो सदांच दवरूंक आमकां धर्म एक वाट जावन आसा, हातेर जावन आसा. हें आमी समजोवची गरज आसा. कसली नियमां रेगऱ्या आमी पाळटा आसतना हे आमकां देवातेय पेल्यातेय चड लागीं व्हरूंक अवकाश दिवचे तसले जायजे. जर तसल्या संगतीक आमी तिरस्कार करून खाली नियमा खातीर मात्र नियमां पाळटा तर आमचे धर्म पालन पोकोळ जाता. असले संगती सोम्याक मनवनात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या धर्म पालनांत कितें चड म्हत्वाचें जेजून सांगच्या प्रमाणे न्याय नितीचें, कितें दया माया आनी विश्वासपणी जिवचें, प्रामाणीकपणी जिवचें, त्या संगतीक आमी चड गमान दिवन फुडें सरूंक आयच्या दिसा सोम्याचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C21 C21. उंडो आनी बायन हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा, आमकां सामिया तुका दिता, स्वीकार कर आमकां. जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता आमकां तुवें दिलो, आमी दिवच्या आमकां पेल्या आदार तुजो लाभ. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्त सवानी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस बेजा दबा सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा बगेवून तूं लुईसाच्या उडासाक भेटयलेल्या बलिदाना वरवीं तुज्या बाबार्थाचेर शांतीची आनी एकवटाची देणी वत म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो, तुमच्या आत्म्या सवय आसो, तुमची काळजां उबारात. आमची सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताच्या उतरावर ते गवयके उदेशी तूं तुज्या पवित्र सभेक नव्या बळान सफळ करताय आनी हर एका काळार आमकां तुज्या विश्वासी मोगाची खरी खुणा दिताय. अशें तुज्या सर्वनसो गोटू संपूर्ण जावच्याक तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बेन भरताय आनी तांच्या दयाळ विनवणेन थमानासतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा सददूता आनी सदां भक्ता संगाती आमी तुका वाखणता आनी संतोषाच्या उमाळ्यांनी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी.
Hosanna, O Sergi, Hosanna, O Sergi. बापा तूं खरोच पवित्र, जसो तूं पवित्र तशें मनशांनी पवित्र जावच्याक तूं संवसाराच्या सुरवेत हांव सदांच वावुरताय. तुज्या परजेन हाडलेल्या दानाचेर दिश्ट घाल आनी तांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय. ताच्या पदवेन जावन ती तुज्या मोगाळ पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ताचे ते आमी तुजी भुरगीं जाताव. एका काळार आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परत्यान येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना तुज्या व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुजो पूत एकलो सुनितीव जावन आमचे खातीर आपणाकच मरणाच्या आदीन ताणें केलो आनी कुर्साच्या रुखाक केळोवंक दिवंक फाटीं सरलो ना आनी शाश्वत करा स्थापूंक आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदीं शिश्यां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो आशिल्लो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचून ताणें आशिर्वाद घालो. तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परी जवान जातच कुर्सार वरोवच्या रक्ता वरवीं सर्व वस्तू आपणा सवे संधान करतलो म्हूण जाणा जावन ताणें दाका रोसान भरलेली काल्स घेतली आनी तुका नव्यान दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्था सोघू सौम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमतो आणि तू परत येसर तुझे पुनर्जीवन पण परगडता. जेजू क्रिस्त तुजो पूत आमचे पास्क आनी सरणात असले शांती देगून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण संभ्रमताव आनी ताच्या बागी येण्या कत्रेगून तुका विश्वास आनी काकूलदारा देवाक तुजे ते मनशांक नव्या निस्तागा जोडची ही बली आमी आतां भेटयताव. भोव काकूलदारा बापा, तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं तुजे सुबे तूं एकवटताय तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाले आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ह्या एका उंड्यांत आनी काळसेंत वांटो घेतलेल्या मदें सर्व वांटे फांटे काडून उडय आनी क्रिस्तांतय एकच कुडीन तांकां एकठांय. लियो सौदव आमच्या बगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा सांगाता, मनाच्या आनी काळजाच्या कोटांत आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या राजाच्या येण्याची वाट बराबर पळयतल्या आमकां तो वेळ पावासर तुजो आधार दी आनी संता भक्तां मदें तांचे बरी सर्गींचे सद्रे मुखार रावूंक बगेवन अवकार मरे देवाचे माये तिसो पती बगेवन झुजे बगेवन धर्मदूता बगेवन आर्नल्ड जॉन्सन जुझे फर्नांडो बिल्सन एसविडीचे सर मार्तीर आनी सौ संता भक्तां बराबर प्रत्येक जावन सांत लुईस तांचे समोर आमकां तूं फोव कर आनी अंतरलेल्या आमच्या भावा भयणीक तुजी खाकूळ तूं दाखय म्हणून खालतेपणी विनंती करता हांव. आनी आतां कुस्तेपणांतली सुटलेली आनी संपूर्ण नवी रचना जावन ससनाक जैतल्या तुज्या क्रिस्ताची तुका दिनवासनाचें गीत संतोशान गायतलें हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सौम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जाव, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवारे. सर्वेस परासर वायटा विघ्नान वरांतली, सवतराच्या काळजाच्या धरुणायंतली, खोटेपणांतली आमकां निवारे. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाठय. कित्याक बडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें म्हळें, आनी आज आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मोगाचो गुतू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो. इस्ते देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एक कोठा रावची आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घराक म्हाका फावना, म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. मोजा मोगान भरो सोम्या काळजांत येता, तुकास म्हाका दिवून जिणी नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया, काळजांत येवून मागता. म्हाकाच तुका दिवून तुजे तयेक जाता. सोम्या म्हाका शिकय, जावच्याक तुझे परी सर्वां समोर करजा. हांवें संवसारा रे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भगवंत लुईसाच्या स्मरणा समयार आमी घेतलेले संस्कार आमची काळजां मनां पवित्र करूं, अशें दैवीक सैमाचे भागेली जावंक आमकां फावो जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर U31 U31. खरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गीतां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. खरी एक म्हज्या सुख संतोषा
सोम्या तुझो सांगा सोता हर एक मोजा कष्टानी दुका सोम्या तुझो आधार मागता मोगाळ पोता सोबे हांव पर मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निरमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.